न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोहोचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां सगळ्यांक येवकार। दर दिसाच्या घडपी घडणुकांचो धांवतो नियाळ जो आसा तो ह्या बुलेटिनांतल्यान आमी तुमकां दितात। तर आयच्या दिसाच्यो घडामोडी जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। हालीं गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाक सुरूच आसा। काल जो उटंगराचो पावस पडलो तातूंत पाळी रुमण वाठारांतलो जो 100 वर्सां परस चड वर्साचो जो वडाचें झाड आसलें तें कोसळून पडलेलें आसा। एक जे झाड आहा ते एक कार मागीर 2 दुचाकी आनी तशें 3 घरांचेर पडलेले आसा। सुदैवान ह्या हितून कोणाक जिवीत हानी जावंक ना, बट तांचें बरेंच लुकसाण जालां। तशेंच तेंचे 5-6 लाखाकून चड हेजें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपाची दळाच्या अधिकाऱ्यान दिल्लेली आसा। दुसरी जी बातमी म्हणजे गुळेली फोंड्याच्या रस्त्यार कुशीक कणकेरा गांवांतल्यो ज्यो बायल्यो ज्यो स्वता ज्यो भाजी करता, घरान रोयतात आनी त्यो उपरांत त्यो विकता, जो तो धंदो करपी तो रस्त्यार कुशीक बसता, बट तांकां बसपाक तांची सारकी सुवात ना आनी तेंच्यान आनी प्लस जो पावस पडटा तितून तांकां खूब त्रास जाता अशें तेंचें म्हणणें। सो देखून तांचें अशें मागणी आसा कितें की आमकां सारकी बसपाक जे आमकां जो धंदो करपाक तेजेर तेंचें पोट चलता, धंदो करपाक ताका लागून एक शेड बांदून दिवची अशें तांचें म्हणणें आसा। आनी तिसरी जी म्हणजे परी आमी म्हणटा कितें खंयची गजाल करपाची मनान आसलें जाल्यार आमी करूं येता, फकत मनान इच्छा आसपाक जाय ना, ताका वय लागता ना कितेंच लागता। सो ह्या तेजे वयल्यान एक जी बातमी म्हणजे ती अशी की परये 70चो शेतकार रामचंद्र च्यारी हाणें स्वता तेजी पिराय 78 वर्सांच्या चड आसून ताणें स्वता एक नाल्ल काडपाचें मशीन ताणें तयार केल्लेलें आसा। ही जी स्पेशल जो रिपोर्ट आहा तो तुमी सेम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर ऐश्वर्यान ह्यो तुमकां बातम्यो सांगले त्यो तुमकां सविस्तर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार एका तेंपार ज्या सिटी बस स्टँडाचेर हालचाली म्हणजे दिसभर येरादारीच्यो हालचाली चालू आसतल्यो तो आतां त्या बस स्टँडाची सामकीच दुर्दशा जाल्ली आसा। जी थंय शेड आसा ती मोडपाक पाविल्ली आसा। तशेंच जे थंय गाडेकार रावतात तांकां लागून, तशेंच त्या भायर जे मडगांव पुलीस स्टेशन थंय कुशीकूच आशिल्ल्या कारणान जे अपघातग्रस्त वाहनां आसात त्यो हाडून थंय कशा दवरतात, देखून प्रवाशांची जी आसात ते बरीच गैरसोय जाता। देखून हातून खंय तरी लक्ष घालून बेगोबेग नूतनीकरण करपाची गरज जी आसा ती थळावी नागरिकांनी उक्तायल्ली आसा। तर फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्या सामकार आयज फांतोडेर कारीचो धपको बसून 4 गोरवांक मरण आयिल्लें आसा। तशेंच कार चालक आसा तो गोरवांक वांटोवपाक वयतना हो अपघात जालो। उपरांत कारीन उरफाटें दिकेन येवपी टँकरीक धपको दिल्ल्यान ह्या कार चालकाकूय दुखापत जाल्ली आसा। फोंडें पुलिशेन घडणूक थळार वचून ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो। तशीच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार थिये माडेल वाठारांत 80 वर्साच्या बायलेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात अटक केल्या प्रवीण कुडाळकर ह्या दुबावित आरोपीक दिवचलच्या JMFC कोर्टान 4 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्ली आसा। ह्या प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन दुबाविताक काल अटक केल्लो। सो ह्यो दोनी बातमी सविस्तर 7 वरांचेर पळयात। ह्यो घडामोडी तशेंच आनीकूय हेर म्हत्वाच्यो बातम्यो ज्यो आसात त्यो तुमकां 7 वरांचेर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। त्या भायर आमचे 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह आसता। हें बुलेटिन मुजरत पोवचें तर हें न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपता। कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्ती काकोडकर। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात।
न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दीसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटीन मुजरत पळोवचे. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.